पास्कांचो काळ 6 सातोळे मंगळार. जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 16 वळी 5 ते 11. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, आता हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेता काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजी खोंतीन भरल्यात. तुमची काळजां खोंतीन भरल्यात. तरी आसता हांव तुमकां सच सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचे. हांव वचना जायन जाल्यार शारती तुमचे सरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातकां विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकारी करतलो. पातकां विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू शिसांक पवित्र आत्म्याच्या कार्याची वळख दिता. शारोती येतलो तेन्ना तांच्या भावार्थाची खात्री खोलायतलो आनी तांचो देवाचो मोग जेजू सवेन थिरायतलो. तशेंच हो स्वताचो आत्मो भावार्थ्यांक भावार्था मदें सगळ्या वेळार स्वतान जिवूंक जेजूचो पाटलाव करूंक उत्तेजन दितलो. तर आमकां जण एकल्याक ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान क्रिस्ती जिवीत जिवूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन.